Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आज एक महिला तिचे नाव माधई सर आणि ताळयो मारात. आज माधई खातीर हांगा आयल्या ताचेर साकरदांडे आसा आनी बाकीची आसा. त्या म्हादय आमचे राणी खातीर तुमी कितें करतले हे विचारपाक हांव हांगा आज हो अवॉर्ड तुमच्या हातान. हो अवॉर्ड जर आमची म्हादय आमच्या हातातून गेली जर काहीही उपयोगाचो ना हो अवॉर्ड म्हाका सर. जाले पावले सर आमचे अभियान आसतले आमकां सपोर्ट करा. बाय हेमान प्रश्न विचारला म्हणून मुद्दामून म्हादय म्हाका आवय समान आसा. हांव परतूय रिपीट करता आणि म्हादय खातीर ज्यो गजाली आयज पर्यंत म्हज्या सरकारान केल्या, आयज पर्यंत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत केल्या त्यो गजाली आजून केन्नाच करूंक नाशिल्ल्यो. सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करप आसतली. म्हादय अवॉर्ड फॉर्म करून म्हादय ट्रिब्युनल फॉर्म करप हें म्हज्याच सरकारान जालां. आनी परत एकदा हांव रिपीट करता, खंयच्याच परिस्थितीत म्हादय डायवर्जन जावचें ना. रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट, पंचायत बायला शक्ती अभियान आणि गोय सरकारान एकठांय मेळून गोवा स्टार बायला पुरस्कार 2023 सुवाळो दोनापावला NIO ऑडिटोरियमान काल जालो. मुख्यमंत्र्याचो बायलांक स्वयंपूर्ण गोय 2.0 ची स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंगाचो मंत्र. स्वयंपूर्ण गोय जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना. आनी जेन्ना हांव स्वयंपूर्ण गोंयच्या बाबतींत उलयता तेन्ना हांव फक्त एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर इतक्याचेरच सांगना. तर हे फावटी आमी स्वयंपूर्ण गोय 2.0 ह्या कार्यक्रमाचेर उलयता आसतना स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कार्यक्रम आमी हातांत घेतला. आनी जेन्ना स्किलिंग, रिस्किलिंग जेन्ना आमी म्हणटा, तुमच्या कडेन आसलेलो टॅलंट ताका आनीक स्किल्ड जावचो म्हणून काम करता. आमी आमच्या डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्किल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हँडीक्राफ्ट, टेक्सटायल, कॉयर अशा विविध सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन जेका काम करपाची इच्छा आसा, जेका स्किल्ड आपल्याक शिकपाची इच्छा आसा, अशा सगळ्या जाणांक स्किल्ड आनी रिस्किल्ड करपाची तयारी दवरल्या, ऑर्गनायज केला. आनी ह्या स्टार अवॉर्डाच्या निमित्तान ज्यो कॅटेगरी चूज केल्या आमी पळयता की ग्रामीण भागात आसतल्यो, शहरी भागात आसतल्यो, NGO सेक्टरात आसतल्यो, HIV/AIDS सेक्टरात आसतल्यो, गव्हर्मेंट एम्प्लॉई सेक्टरात आसतल्यो, स्पोर्ट्स आसतलो, एडवेंचर आसतले आनी प्रोफेशनल्स आसतले. ह्या सगळ्या बाबतींत जवळपास 25 अवॉर्ड तेंच्यांनी दिवपाचें ठरयलें. आनी 180 एप्लिकेशन्स, नॉमिनेशन्स तेंच्या कडेन फायल जाली. 180 नॉमिनेशन फायल जावप हेजोच अर्थ आमच्यो मोगाळ भयणी खूब बरें काम पुराय गोंयांत करतात. आनी खरोखरच सांगता ताका रिकॉग्निशन दिवपाची गरज आसा. आमी आतां पर्यंत सरकारच्या वतीनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी वेगवेगळें रिकॉग्निशन दिता. पंचायती आनी म्युनिसिपालिटींनी 33% रिजर्वेशन सोडूनय बी आज आमच्यो महिला भगिनी निवडून येता, ती क्रेडीट तांकांच वता. तांचें काम जें आसा तें त्या निमित्तान तांकां निवडून येता. आनी निश्चित रित्या अशा पद्दतीन तुमी जर काम करीत रावली आसत जाल्यार तुमच्या मदल्यो म्हणजे बऱ्यो क्वॉलिटीज ह्यो समाजाक खूब बऱ्या पद्दतीचें काम दिवपाक शकतली. We have to see that we give them some more tasks. This is what has to happen if we are going to be on the path to real progress. Progress cannot happen unless you involve the citizens. And by citizens I mean the better half, that is women who are committed, who are dedicated, who are hard workers, who can actually change society. With the fervent hope that all of you as true leaders of society, as true leaders in your respective field, as people who are raring to go do something good for society, do something good for others, with the fervent hope that all of you will lend more steam to these good efforts from your side, both individually, collectively, and make and churn other women folk in society in various fields. With that hope, I say hearty congratulations once again to the winners. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर.